लोक कितें कोत्तालो ताका पळयतालो, ताची पोकाळां कोत्तालो, ताका हांसतालो. आनी आमी आयकलां थोडो लोक आसलो, खाता पियेतालो, लोक जावन नासलो आनी सगल्यो वस्तू कोत्तालो. ते वे सायन्स वस्तू घडटाल्यो आनी तांकांय सांगलेले जिविताची नोसोनी करात, बरें जिवीत जियात. पूण एक देखून मनीस देवाक मेवूंक ना, एकलोच मेवलोलो तो म्हणल्यार नोवा आनीक ताचो कुटुंब. आनी तारू बांदून जातोच नोवा त्या तारवांत वेता, आपल्या कुटुंबांत तारवांत वता आनी थोडी मोनजातीक. आनी मागीर बोट्टी येवन आख्खें सगलें निसणटोन जाता, सगलें कोबार जाता. फक्त उरता नोवा ताचो कुटुंब आनीक थोडी मोनजात. म्हजे भयण मानू, नोवान कितें केलें? नोवान देवाक आयकून घेतलो. देव जे फरमायता तें ताणें आपल्या जिवितांत केलें. जायते आडकुळे आसल्यो, जायते कोश्ट आसले, जायतें आसलें, पूण तरी आसतना म्हजे भयण मानू, देव दाखयता वो देव सांगता तें तो कोत्ता आनी आपलो जीव आनी आपल्या कुटुंबाचो जीव तो वाटावयता. सो आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू, ही यात्रा आमी करता तेन्ना जागृताय म्हणटा ती वी आर डुईंग सो मेनी थिंग. जेवता, खाता, फेस्तां, परबो सगलीं आमी कोत्ता. ओके, पूण तातूंत उत्तमीक वाटेन आमची वाड जावं आमी दर दिसाक वावरूंक गरजेचें. जितली आमी ओटमीक वाटेन वाडूंक ह्यो आमी वावुरतल्यो तितली म्हजे भयण मानू आमचीच ही तयारी, आमचीच ही जागृताय आमकां आसतली. आनी हे भाशेन बरें जिवीत जिवन बऱ्यो कोरण्यो आदारून आमचें जिवीत आनी आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आमी सांबाळूंक वावुरतले. सो दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याचेर दवरलेलें आसा कितें करूंक, आदार दिवंक, एकामेकाक बरें जिवीत जिवंक, बऱ्यो कोरण्यो आदारूंक आनीक ओत्मीक वाटेन जण एकल्याची वाड जावंक आनी ओत्मीक वाटेन ही आमची तयारी करूंक. तर म्हजे भयण मानू, मागुया आमकां जण एकल्याक आदार आनी कृपा. केद भाशेन हे नातालांच्या काळांत आमी भितर सोदता तेन्ना आमी आमचो फोकस आसा तो विसरोन आसूं. फोकस आसा तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त, आमचो जण एकल्याचो बरवसो. दुबावूच ना, भायली तयारी जाय. पूण ही भायली तयारी करता तेन्ना आमी आमची भितरली तयारी आनी आमच्या जिवितांत जे एकामेका सवें मोग, बरेपण, हुस्को, बोगसणे वांटूंक जाय तें आमी विसरचें न्हय, तें आमी विसरचें न्हय. कित्याक नातालांचो काळ एक बरो काळ, जायते आमी कुसवाद करता, वस्तू करता, आमचे संबंद बांदून हाडूंक आनीक कुटुंबांत हे मोगाचें आनी बरेपणाचें वातावरण एकामेकाक बोगसणें दिवंक आमी निर्माण करूंक आनी हे भाशेन एकामेकाच्या जिवितांत हो बरवसो हाडूंक. तर म्हजे भयण मानू, हीच कृपा, हेंच बोट आमकां सण एकल्याक मागुया. सगलीं उबी रावुया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरपूत बिदार बापा, स्वर्गार आनी पिदीच्या रोसनारा क्रिस्ता ताचे फ्लेस पुताक सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोस समावलो, अकबर मरिताय सोलमलो, पोसपलाक काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस सास सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्बोबिदार त्या बापाच्या उज्याक बसला, पित्याची बी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकता, पातकाचे बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. तो आमकां आपले वाटोत शिकयतलो आनी आमी ताज्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमकां देवाचो वाटो शिकयता त्या वाटांनी आमी जिवंक, आमच्या जिविताची वाट उजवाडीत जावंक आमकां आनी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी
राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट कोत्तलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार बरे भाशेन वापरून शांतीचो नितीचो उजवाडाचो बोल्लोलो समाज बांदूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. कालोखाचो कोरण्यो सोडुया आनी झुजाचीं हातयारां घेवन उजवाडाच्यो कोरण्यो करुया. आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिविताच्यो वाटो कोरण्यो सोडून दिवन सुम्या जेजूच्या पावलांनी चलूंक उजवाडाच्या पावलांनी जिवंक जेजूचो येण्याक बोरवाशान तयार रावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडये मनशाचो पूत येतलो. आमी संवसारीक कामांनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनान दवरूंक देवाचो मोग आनी पेल्याचो उचको दवरूंक जिवंक ह्या परी सुमयान सदांच मेळूंक बोरवाशान तयार आसूंक आनी आमच्या जिविताचीं पावलां जागृतायेन फुडें मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा, हांवें थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचें मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेठोन आमी गायन गावुया. C1 आमचे दोन हात उबारून पान 28, C1 पेज 28. आमचे दोरात उबारून सर्वेस्वरा बेगोया. आमचे दोळे उबारून देवा बाळून ओळोया. आमचे काळीज उबारून देवा दाखवूया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग भोगुया. दोरया तुझ्याच बरे म्हणून आटा उड्या सोऱ्या दारां जातली रोगडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी काळा पिणा. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें साबण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावशें कर. मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार सासणाचे देव, सर काय सोदताय चुकिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारे सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर बसी. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक वरांचेर रगत पातकांचे बॉक्सर मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो घोटपर घोटुया. Gesù melo, Gesù żywot sala, Gesù nowianie kolo. Gesù melo, Gesù żywot sala, Gesù nowianie kolo. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो मुदांत सोडवची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमच्या भागीन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगल्या यात्निके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो दुमेले ते आमच्या गोंयच्यांची आमच्या भावा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे त्या गोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यां जुजे तिचो पोती भाग्यां धर्मदुतां भाग्यां जुजेबास सामिंगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदून आनी खूब वैभव तुका सासणाच्या सासणा. म्हजे बहीण मानू आख्खे सुमान आमकां मेवता बरवशाची वात आमी पेटयल्या ते आख्ख्या सुमानांत घडटा जाल्यार आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत भरवोस हाडूंक वावरया. आयज म्हजे भयण मानू कितें भाशेन जावं कुटुंबांत जावं समाजांत जावं तरणाट्याच्या जिवितांत जावं भुरग्याच्या जिवितांत जावं
जायत्यो वस्तू घडटात एंड दे नीड होप आनी आमच्यान जण एकल्याच्यान एकामेकाक हो भरवोसो दिवंक जाता तर ही भरवोशाची उतरां जावं भरवोशाच्यो कोरण्यो जावं आनी भरवोशाची बँक एकामेकाक आमी दिवंक तेच जेजून शिकल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कुऱ्यां जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंड्या राजक्रिस्ताची येण्याक आमी बरबश्यान ओतरेकता तर आमकां जिवदा काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें चादर म्हणटाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पयस बाबाट्याचे दिसकार आनी कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिकायक मोठ्यान सांबाळ. जी येताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेका मोगा जीवची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियोंच्या वेळार गायन गावया. बावार्थाचे दोडे D5 5 आनी 9 D5 पेज 49. Ci vero
Ciąga Jezu cichu, to Cię dziwię roko, Bawarta Cię dole, Anga tuli Jezu, Duka polu koku, Anga zaboj Jezu, Bawarta Cię dole, Anga tuli Jezu, Duka polu koku, Anga zaboj Jezu. प्रार्थूया. देव आमचे बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूं आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबनूक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेवचे नांव बीन Amen. बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 88,294 रुपीज. वेनसडे कलेक्शन जालां 8,030 रुपीज. तुमकां सगळ्या काळजांत देव बरें करूं आनी हांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आयज तावन आदवेंताचो काळ सुरू जाता. जेच्या जल्माची ओत्मीक तयारी आमी करुया. ह्या दिसांनी आमकांच कितें उणें करूं गरीब दुबळ्यांक आदार दिवंक वावरुया. आयज सांजेर 6:45 वाजता असेसांव हें शॉर्ट फिल्म कोंकणी फिल्म आमी फ्री दाखयतले. ह्या फिल्माक इंटरनॅशनल एवॉर्ड फावो जाला. तुमी जाता तितल्यांनी वांटो घेवचो. फिल्म बरें आसा, शॉर्ट आसा आनी तुमकां जाय ती ओळख आनीक ह्या फिल्मा वरवीं शिकवण मेवतली. फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन आमच्या कम्युनिटी सेंटरा पासत जातलें. सोमारा दीस 5:30 वाजता सांत मारिया त्रोकाटी पासत दिनवासनेचें बलिदान आसतलें. हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो आमचो आदारी बेसाय सिमाव फेर्नांदीस. ह्या मिसाची मांडावळ कोत्तात ऑक्झिलियम सिस्टर्स. आमकां सगळे आमंत्रण आसा. सो जाता तितल्यांनी फाल्यांच्या दिसाक सांजे 5:30 वाजता ह्या दिनवासनेच्या बलिदानात तुमी वांटो घेवचो.
डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन ब्रेस्तारा दीस सान फ्रांसीस शावेर आमच्या कॉपेल आसा केरांत ताची नोवेना सुरू जातात. तेस आनी मिसाचें बलिदान सांजे 5:30 वाजता. आमचे इगोजेक म्हजे बहीण मानू 9 मिसाल हाडल्यात. आतां आमी जाणा तो पादलो मिसाल बंद जातलो आनी 9 मिसाल बिस्प साहेब आतां डिसेंबराचे म्हयन्यांत इनॉग्रेट करतलो आनी ऑलरेडी आमच्या इगोजांनी ते आमकां पावलोले आसात. आनी जायत्यो मायनर चेंजीस आसात, जायत्यो चेंजीस आसात. आनी तशेंच भावार्थ्या उपयोगा पासत पुस्तिका काडलेली आसा, ती आमी तुमकां दितले. कितें भाशेन भुरग्यांच्या हातांत आमी दितले, कित्याक ते जाबाब आमी शिकूंक जाय, सगळे जाबाब. आनीक ताचो सगळो कोच जालो 24,000. एक मिसालाक पडल्यात 40,000 सॉरी 4,000 आमी 4 हाडलेले आसात. आनीक दुसऱ्यो आत पुस्तिका हाडलेले आसात. कोणूय तरी आदार दिवंक सोदता जाल्यार पाद्रीविगाराक तुमी मेळचे. डिसेंबराचे 7वेर फुडल्या आयताराक दिव्या साधन कारितास गोवा हांचो एक फांटो आपणे तयार केलेल्यो हँडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क, गार्डन आनी नॅचरल प्रॉडक्ट्स विकूंक घेवंक येतली, तांकां आदार दिवचो. म्हजे बरी मानू एकरीत एक संस्था सुरू जाल्या. दिव्यांग हे आमचे भुरगीं आसात. तारे जमीन पर पयला, तारे न्हू सितारे जमीन पर पयला आसता न्ही तुमी मुवी, डिफरंटली एबल पूण तांकां उतर वापरतात दिव्यांग. आनीक असल्या भुरग्यांक हे सुवातेर ते दोत्तात 2 वस्तू. एक वस्तू कितें, ज्या कुटुंबांत ती जल्मतात आवय बापायक जायते इमोशनली जायते सफर जातात. आनीक जायतो हुस्को आसता ह्या भुरग्यांचो, आपणा फाटल्यान तांकां कोण पळयतलो, तांची कोण सेवा करतली. आनीक दिव्या साधन कारितास तो सपोर्ट करता. थंयसर ही भुरगीं आसात, थंयसर ती रावतात आनी तांकां सगलो सहकार आदार फावो जाता. आनी ताणीच ह्यो आपल्या हातांनी केलेल्यो वस्तू ती हांगा 7 तारखेर विक्रेक घेवन येतली. सो तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो, तुमी घेवन आदार दिवचो म्हूण मागता. आनी आदींच फुडें तुमकां काळ सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडाळ करूं 6:30 वाजता मार्टिन्स नायराले मोरोड. 8 वाजता गाळी दोंद्रे आनी बोडये. आनीक 9:15 वाजता कॅटेगीस आनी सांजे 5:30 वाजता माश्यादाले मोरोड. म्हजे बरी मानू ह्या दिसांनी तुमी पळयता जायतो वावर आमचो चोत्ता फिरगोचेचो, तशेंच सिमित्रीचो. आमचे इगोर्जीचें पेंटींग कॉन्फ्राऱ्या कोत्ता. क्रिस रायचो मोन्युमेंट मॉर्गन आनीक फ्लॉसी वेगस हाणें पेंट केला आनी व्हडलो कुरीस थंयसर आसा ताका पेंट करूंक बसयला. इगोर्जीचें दुरीग आनी स्टेज पंचायत पेंट कोत्ता. आनी सिमितेरींत नवे पेवर्स आनी ब्युटिफिकेशन विलेज पंचायत कोत्ता. सरपंच मारिया फेर्नांदीस कॉन्फ्राऱ्या वांगड्या आनीक तुमकां सगल्यांक फिरगोसकारांक आमी काळ सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. हो सगलो वावर तुमच्या आदारान आनी तुमच्या सहकारान आनी तुमच्या मागण्या वरवीं जाता. देखून तुमकां सगल्यांक आमी काळ सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी असो तुमचो सहकार आदार दिवचो, कित्याक आनीक जायतो वावर आसा, जावं तो मागीर हॉलाचो जावं तो मागीर आमचे इगोर्जेंत भितर. तर सांगातान आमचो वावर करुया आनीक हे भाशेन आमचो मोग देव मंदिरांत सोबें आनी तशेंच हांगासर जायत्यो वस्तू आसात ताचेर सोबें आनी एकामेका सोबें आमी दाखोवया. तशेंच जायतीं भावां भयणां ओगेपणी जावं फिरगोचेचो वावर कोत्तात आनीक दुसरोय बरो वावर कोत्तात, तांकां आमी काळ सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिनिस्टर आतानास्यो मोन्सेरात आनी तालिगांव MLA जेनिफर मोन्सेरात हांणी आमकां आदार दिला आनीक आदार बसयला. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आमी मागता आनी तांकां काळ सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. आयज भुरग्यांक दोतोर ना. 7 तारखेर भुरग्यांक पिकनीक आसतली. कोणाक पोस ना, कित्याक पिकनीक आमची आसली तेन्ना पावस पडलो. पूण भुरग्यांची काळजी घेतले हांव आसतलो, माद्री भयणी आसतल्यो, तशेंच डिकन आसतलो, बाराबर आमी वेतले आनी कॅटेगिस्ट आसतले. सो तुमी धाडूंक सोदतात, तुमी भुरग्यांक धाडची. ओल्ड गोवा आमचे थंयसर एक फार्म आसा, थंयसर तांकां आमी व्हरता. ओके, उरलेली म्हायती
वॉट्सॅपाच्या ग्रुपाचेर आमी कॅटेकिस्टांक धाडटले. सो तुमचो सहकार तुमी दिवचो म्हूण मागता. उबी रावया. सोर्बिस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. सूर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. एकूच सांगता भायर आतां 4 सांडे येतात म्हणटो 4 देखावे आसतले. आयज देखावो आसा तो आदल्या गोरारान सोरवंडारा विशीं बाकीत केल्ले प्रवाद्याचे 3 प्रवादी थंयसर आसात. जेरमाया आसा, मिक्का आसा आनी आयसाया आसा. ती नांवां घालपाची उरल्या सकल मेळूंक ना टायम. ती नांवां घालतले थंयसर आनी एक एक संदेश आसा. येता त्या आयताराक जोआ बावतिस्ताचो देखावो आसतलो. 3rd संडे मागीर आमचें एनाउन्सिएशन आसतलें आनीक 4th संडे वे टू बेथलेहेम. जुजे आनी मारिया बेथलेहेमाक वेता ती आनी मागीर 5th संडे आमचो गोठो आसतलो क्रिसमस ते 25th. ओके सो तुमी पळोवचे आनीक आमची देव संदेशकारां आनी बाराबोर तरणाटी हो वावर करतात. सो तांकांय तुमी आदार दिवचो म्हूण मागता. सामिंगेली मागणे सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवे सैतानाक आनी सगल्या कोटे आत्म्याक एमकोणाक लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणये खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्याक आपणाक जाय तें सान फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन बाबार्थान मागचें. आमचे ओत्रे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. G8 ये जेजू आमच्या सोम्या पान शेमोर. G8 पेज 100.